आयचें पयलें वचप आमकां दर एकल्याक एक आरसो दवरल्या बरी आसा. आमी आरश्यान पळयता आसतना आमचेंच प्रतिरूप, आमचेंच रूप पळयता. आनी आयचें पयलें वचप क्रिस्त पर्वा सुमार 500 पयलेची परिस्थिती सांगता. देखून सुमार 2,500 वर्सां उतरल्यांत, आज पर्यंत सुमार 2,500 वर्सां उतरल्यांत. पूण ह्या पयल्या वचपांत आसली परिस्थितीच नव्या एका रुपार आमच्या मदें आसा म्हणयेत. नव्या रुपार खंयचीत. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पयल्या वाचपान आमकां सांगलें, हो लोक सांगता, देव म्हणटा, हो लोक सांगता, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. देव इस्रायल लोकाची कितें लोकां वयर बेजाराय उसान सांगता, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. जाल्यार देव कित्याक शिनू सारता? बाबिलोनाच्या बंदडेन सुमार 70 वर्सां ही परजा कोसटून आसली आनी तेंच्या रायान तांकां परत्यान पाटी, इस्रायला पाटी येवंक फावो केलें. आनी हो लोक क्रिस्तपूर्वा सुमार 538 ह्या वर्सांत इस्रायलाक पाटी पावला. आनी लोकांची पातयेनी आसली, आमकां आसा एक मंदीर, एक राय आनी आमी एक परजा, एक सगळें मंदीर, राय आनी एक परजा. देखून तांची एक अस्मिताय म्हणली आसली. आतां पाटी येवन पळयता आसतना कितें पळयतात ते? देवाळ सगळें देसवाट जाला. आतां देव तांकां सांगता, म्हजें देवाळ परत्यान उबारा. पूण लोक देवाळ उबारच्या बदलाक सुमार ताचे उपरांत तांणी देवाळ उबारूंक स्टार्ट केलें, सुरू केलें. 2 वर्सां तांणी वावर केलो. ताचे उपरांत सुमार 14 वर्सां सुशेगाद ते रावले, देवाळ आपणाच वयर येतलें म्हूण चिंतून. आनी त्या वेळार त्या 14 वर्सांच्या काळार कितें घडटा? लोक काम करता पूण जाय पुरती तांकां जोड मेळना. हातांत तांच्या पयशे नात. तांणी कितें बेळें केल्लें तें देसवाड जावन वेता. गांव दुकोळांक पडटा. सकट देसवाड जाल्ल्या बरी जाता. आनी त्या वेळार लोक म्हणटा, ही आतां देवाळ बांदचें, फाटीं घालया, आमची घरां उबारया, आमकां कितें गरजेचें आसा तें करया. ही परिस्थिती सांगतना तुमकां आजकाल खंयच्याय आयच्या परिस्थितीचो उगडास येता? आतां आमी सक्कड ह्या COVID-19 म्हणटा आमी, ह्या कोरोना पिडेक लागून जायत्या तेंपाक आमच्या मदें मीस नासतना, देवाळाक येनासतना आमी घरा बसल्लीं आसा. वैक विपारी आसा, हांवें तुमकां सांगचो, कित्याक तुमी हांगा देवाळाक आयिल्लीं आसात. पूण जायतो लोक आमच्या मदलो क्रिस्तांव लोक, जावं पुरो आमकां टीव्हीर मीस मेळटा, जावं पुरो आमकां भायर येयल्यार कांय म्हाका पिडा लागात गी म्हणून, पूण आमच्या बसांनी, आमच्या मार्केटींनी आमकां लोक कांय उणो पळोवंक मेळना. पूण आतां देवाळाक न्ही, जेजूक मेळोंक न्ही, फाल्यां फाटीं घालया. आतां तें गरजेचें न्ही. आतां आमकां आमी सांबाळचें, बरें म्हणटा हांव, आमची भलायकी सांबाळूंक जाय. पूण उरल्यो सगळ्यो संगती आमच्या भोंवतणी आज परत्यान नव्यान स्टार्ट जाल्यात. पूण भावार्थ पाळूंक मात्र आमी म्हणटा आजून वेळ पावूंक ना. देखून हांवें म्हळें, सुमार 2,500 वर्सां उतरल्यांत आज आमच्या मदें ह्या पयल्या वचपाचीच परिस्थिती आसा. आनी हाका लागून आयच्या वाचपांत आसल्या बरी न्हय गे. लोक म्हणटा, आमी म्हणटा आमच्या लागीं पयसो ना, कामां नात, बरगळ पडला, मोलां सडल्यांत. भाव भयणीनो, वय राजकीय संगतीक लागून जायतें घडटा. पूण देवाक कोणाक पयलो स्थान दिवंक जाय, ताका आमी उपरांतलो स्थान दिता. त्या वेळार देवी आपल्याच नमुन्यार आमकां चलयता. तशें म्हणटच देव आमकां शिक्षेक लायता, आमकां कश्टार घालता म्हणून न्हय.
कितें पयलें करूंक जाय तें आमी करूंकूच जाय, कित्याक आमी ताची परजा. तें केल्या शिवाय आमकां उपाय ना. देखून केन्ना आमी हंकारान भरता देवी आपलो शीन उसारता. देखून भाव भयणीनो, हाच्या वचपात आमी पयलें जावन पळया, शुभ वार्तेन तो हेरोद उपाराय राय जावन आसलो तो सयत जेजूची खबर आयकून आपणेय ताका पळय जाय म्हूण आशेन धांवून येता. जाल्यार ताचेतय थोडी खालती आसली म्हणून म्हणयत आमी. जावं पुरो खंयच्याकी आतुरायेनी जावं पुरो तो आयिल्लो थंय या ताका येवंक जाय जेजू सरशीन. कोण वो म्हूण पळोवंक. तुमकां आमकां सगळ्यांक आतां ती आतुराय ना. मिस्तेर वय, क्रिस्ताचो मिस्तेर, पास्काचो मिस्तेर आमी संभ्रमता, पूण क्रिस्तान आपणाकच उगडापो करून दिला आनी आमकां दिला. देखून ताणें लिपोवन दवरूंक ना. देखून आमी फकत आतुरायक न्ही हांगा देवळाक आयल्या, आमी आयल्या ताचो अनुभव करूंक ताच्या सांगाता रावूं. देखून जें कितें आज जावंक जाय, देवाळ ह्या देव फाल्यां ताका सोदून या म्हणचें नाका. आमच्या काळजा म्हणून आमी आमकांच तयार करया. शुभ वार्तेन जेजून ताकाच उगडापो केलो, परत्यान येवकारिस्ताच्या मिस्तेरान तो आपणाकच उगडापो करतलो. ताच्या की चड करून आमी इस्कॉलान म्हणटा, आयच्या भुरग्यांक इस्कॉला वचूंक मस्त कश्ट जातात, कित्याक जायत्या तेंपाक ती घराच आसली. आमी तांकां म्हणटा होमवर्क तांणी तांचें माणे केलां आसा, कितें करूंक जाय, आवय बापाय जाल्ली आनी तुमी आदार दिल्लो आसा. पूण आज हांगा भावार्थी जावन जमलेल्यांक आमकां एक होमवर्क आसा. कोण आळसायेक लागून, कोण शेळेपणाक लागून देव म्हाका नाका. हांवें थोडें टीव्हीर पळयल्या पुरो ह्या देवाची गरजच ना म्हणच्याच्या कानान दिलेशें उलया आनी सांगा ना. केदोळपर्याक आमी देवाक पाटी घालता, देवी आमकां पाटी घालतलो. तितलीच गळाय आमी ताची कृपा जोडच्यान जातेली. देखून तुर्त करया, एकामेकाक सांगया, जाता तितली आमी देवाची महिमा परगटच्यान भागीदार जावया.